दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनल पळोवनासच्या सर्व आमच्या मोगाच्या वीक्षकांक विनोद गंगवळीचो प्रणाम आणि मोगाचो नमान. मोगाच्यान परत एक पोटी ह्या विशेष कार्यक्रमाक तुमकां मोगाचो येवकार आसूंक म्हाका व्हरतो संतोष व्हरतो अभिमान भोगता. वय आज ह्या कार्यक्रमांत सदांचे बरीत आज आमचे संगी हांगासर हाजीर आसात मानादीक दोतोर प्रतापानंद नायक. वरत्या मोगान विशेष विशयाचेर ताची जाणवाय बरीत माहीत आमचे संगी ते विविध एपिसोडांनी वांटून घेवन आसात. आनी आज एक विशेष एपिसोड तुमच्या मुखार सादर करूंक म्हाका व्हरतो संतोष आनी तो जावन आसा मरण आनी निकेपण. वय जल्मल्ल्या हर एका व्यक्तीक मरण खंडीत आसा. जातस्य मरणम ध्रुवम. हर एका व्यक्तीक मरण आसा. जल्माक येतना संतोष, मरणाक येतना काळजाकिल्लो दूख. पूण सरल्ल्या व्यक्तीक, मरण पावल्ल्या व्यक्तीक ताका सारक्या रितीर ताका उपरांतली ती विधी विधानां, माथेक पावोवची विधानां ह्या ताच्या त्या निर्जीव कुडीक कितें करूंक आसा त्या गरजेच्या विधानां विशयांत एक वर्ती माहिती दिवचे खातीर आज परत आमी हांगासर आसा. देखून जमल्या आमच्या सर्व आमच्या पळोवप्यांच्या नांवे आमच्या मोगाच्या मानादीक दोतोर प्रतापानंद नायक हांकां आमी आतां स्वागत करया. फादर, ह्या वर्त्या विशेष कार्यक्रमाक सर्व आमच्या पळोवप्यांच्या नांवी तुमकां स्वागत आनी नमस्कार. तुमकां म्हजे नमस्कार. फादर, ह्या आयचो विशय गंभीर आनी त्या विशयाचेर आमी उलोवचे विवरणी वर्त्या गंभीरायेचेर ते जावन आसा. मरणाच्या ह्या रिती विशयांत आमकां विविध रितीचे भावना आसात. सेंटिमेंट्स आमी म्हणटा, सेंटिमेंटां आमी म्हणटा ती आसात. सामान्य जावन ही मरणाची रीत आमच्या परंपरागत रितीर एका व्यक्तीचे मरण जाल्या उपरांत खंयच्या रितीर ही मरणाची रीत चलोवन वतल्यात आमी ह्या विशयांत एक तुमचें मोठवें प्रस्तावन. आतां मेल्लो मनीस आमकां लागशिल्लो आनी मोगाचो जाल्ल्यान आमी कथोलीक मरणा उपरांत ताच्या वा तिचे मेल्ले कुडीक एक मान दिता. बेश्टी व्हरून ते मेशी उडयना, ताची माती दिना म्हणटच आनी ते सैमीक आमी दिवचो त्या मेल्ल्या मनशाक. आतां ताची हांगा निर्जीव कूड आसा. आतां हें कशें जालें, आदी क्रिस्तांव जावच्या पयलीं आमी दुसऱ्या दुसऱ्या धर्माचे आसल्या आनी विविध धर्मांनी रीत वेगवेगळी आसा. जुदय लोकां मदें ते निकेपूंचे आसले, पूण अशें आमच्या बरी मातयेंत निकेपूंचे न्ही. ह्या वेळी जेजूच्या पाशा विशीं उलयतना सांगलें आसा. ते एका दोंगरांत एक खडपांत तांणी तें एक माटें कशें करचें आनी थंय ती कूड दवरची आनी ताका धांपूंक एक असो गोल एक फातर दवरचो तोंडार. तेंच मडें तें कुसता आनी जाता. मागीर आनी कोण कुटुंबाचो मरतच ताका थंय हाडचें. म्हळ्यार कुटुंबाक जे म्हणटा फोट आसताले. आमी फोट म्हणटा ते, पूण ते वेगळ्या तराचे. थंय माती घालची नासली. मुसलमानाचे तुमी जर पळयल्यार ते निकेपितात, पूण कशें ते फोड काडटात. मागीर मनशाची कूड धव्या हातूंत ती रवडायल्ली आसता आनी मक्का कुशीन तोंड करून ती दवरतात. ताजे उपरांत फळयो दवरतात आनी ताचेर ते माती घालतात. कुडीचेर माती पडना, त्या फोंडाचेर माती पडटा. थंयच अशें वता. पारसी लोक गिदांक खावंक म्हूण दवरताले. आतां गी दिनात, कित्याक तितलो लोक पारसी लोक आतां मरना, देखून ते आतां ताका उजो दितात. आमकां कथोलिकांक आमी माती दिवची रिवाज सुरवात जाली. ही युरोपांतल्यान आयिल्ली रिवाज. क्रिस्तांवपण हांगा हाडलें पुर्तुगेजांनी आमकां. देखून आमी माती मेल्ल्या मनशाक आमी म्हणटा
कूड आमी मातयेक लायता निके पोवचे अशी उतरां आमची आसात. आनी बरी आसली पूण ती रीत सादी आसली, एकदम सादी आसली. आनी मागीर हे सगळो आडंबर म्हूण तुमी म्हणटात पळय, तो कसो सुरू जालो ते तुमी विचारतना हांव सांगता. पूण नाजाल्या पयलीं आमची रीत सादी आसली. सादी म्हळ्यार अशी, म्हज्या भुरगेपणांत हांवें पळयलां, कोण सरतच पयली खबर पाद्रवाक वता, मागीर मरणाच्यो गांठी जाता, लोकांक ना कळचें कशें. गांठ वाजली म्हणटा आनी ती एक प्रकारची गांठ आसा, ते मातशी रीतच वेगळी आसा. म्हळ्यार ही मरणाची गांठ म्हूण कळटा लोकांक. मागीर खबर काडची कोण सरला, खबर मेळ्ळी. ताचे उपरांत 24 वरां भितर माती दिवची आसली, कूड दवरची असलें कांय ना, मॉर्ग ना, कांय ना. 24 वरां भितर कूड निके पोवंक जाय, नाजाल्यार ती कुसूंक सुरू जाता अशें आसलें. कोण दुबळी आसात पळया तांचे खातीर इगर्जेंत एक मरणाची पॅट आसताली बरी लांकडाची, ती हाडची, आंगा मेल्ल्या मनशाची ताका न्हाणोवचें, ती कूड बरें उदकान न्हाणोवची आनी त्या लुगटाचेर दवरची, वलींत दवरची, कोण फुलां बिलां घालतात, आनी ती पॅटच मागीर इगर्जेक व्हरची. थंय त्या वेळार मीस नासलें. आदी मीस सुरू जालें लातीन, हे आमचे विश्वा वातिकन सभा दुसरी जातच. मागणें आसतालें लातीन भाशेन. मागीर फोंडा कडेन वचून थंय मागणें आसतालें, सगळें लातीन भाशेंत. लेबरामूस डॉमिने एक मागणें, मेन मागणें तें गावन जातालें. मागीर त्या फोंडांत 2 जाण देंवताले आनी हांगा वयर आसले मनीस ते वली सयत कूड उखलून ताका दिताले, ते थंय दवरताले. मागीर तांणी वयर येवचें, मागीर पाद्रावाचें मागणें जातच माती घालची आसली, फुलां बिलां घालची नासलीं, कोण फुलां उडयनासले फोंडांत. फोंडा वयर फुलां दवरताले, हे दुबळ्यांचे. मागीर कितलेशे पयशे आसात म्हळ्यार तांकां घराच मरणाची पॅट तयार करताले, दादले मनीस येवन, वाड्याची आनी कोण येवन तयार करताले. केटरर्स तेन्ना अरेंजर्स कॅरटेकर्स कितें म्हणटात पळय ते नासले. तांणी तशें करताले, पूण सादी पॅट, सादी ती, तातूंत कसलोच व्हडलो असो आडंबर ना. ती येवंक सुरू जाली. पूण कितें जावं, एक गंभीरायतेन तें सक्कट जातालें. थंय असो कितें व्हडलो शो लोकांक दाखोवंक अशें कांय नासलें. जें कितें एका आमच्या मोगाच्या मनशाक आमी करूंक जाय म्हणटच तें तितलेंच गंभीरतेन आनी भक्तीपणांनी म्हणटा तें जातालें. फादर, तुमी आतां आदले उडास केले. हांवें म्हज्या भुरगेपणार आसले भोव विशेश तुमी दिल्ली ती मायेत हांवें ती पळयल्या आनी अनुभव केला. आतां आमच्या दुसऱ्या समुदायांक आमी एक नदर घाली जाल्यार, फॉर एग्जाम्पल आमचे हिंदू समुदाय जावं दी, एक मुस्लीम समुदाय जावं दी, कितलोय व्हडलो मनीस जावं दी, ताचें मरण जाल्या मागीर ताच्या मरणाची विधी विधानां तांणी करतात. पूण खंयच्याय रितीर आडंबर थंयसर आमकां पळोवंक मेळना. आमचे कोणी एक मुस्लीम भाव या भयण कोणी सरले जाल्यार तांकां ताचेच म्हणल्यार एक जनरल एक तुंब म्हूण सांगता आमी. कोणाकय जाल्यार पयशावालो आसूं दी, दुर्बळ आसूं दी, मध्यम वर्ग असो जाल्यार ताका ताच्या मस्जिदीत तावन एक तुंब हाडटात आनी तातूंत व्हरून मातयेक पयतात. आनी तशेंच आमच्या हिंदू समुदायांत आमी पळोवंक जाल्यार ताका एक चट्टा म्हूण आमी सांगता. सो ते चट्टा एक सिंपल एक वाश्याचो एक चट्टा आसता, ताचेर न्हिदोवन ताचें मोर तांणी उलपयतात आनी ती विधी विधानां थंयसर तांणी उंदरून व्हरतात. पूण कंपेरेटिवली आमच्या समुदायांत आमी पळोवचें जाल्यार आमच्या मरणाची रीत वो आडंबराची जावन बदल्ला म्हूण सांगच्यांत कांयच दुबाव ना. ह्या विशयांत तुमचे अभिप्राय कितें फादर? वय, हिंदू जावं दी, मुसलमान जावं दी, तांच्यांत ग्रेस्त आनी दुबळो मरणांत असो फरक ना. मुसलमान मशिदींत जावन
ते हाडटात आनी तातूंत कूड दवरून व्हरून मागीर निके पितात. हिंदू लोक ते हाचे बांबूचे वाश्याचे करतात, ताका कोंकणीन आमी तिरडी म्हणटा. ओके. वाश्याचे करचे ते व्हरतात आनी ते मागीर दवरतात. ते जळोवन वता थंय उज्यांत. पूण थंय भायलें कांय आडंबर ना, कांय ना. आमचें पयलें हांवें सांगलां बरी सादेपणानच जातालें. हें आतां आमच्या कडेन पयशे जावंक सुरू जाले. आमकां दाखोवंक नाकाय आमी कोण तरी व्हड मनशां म्हणून. आदी हांकां जेवंक गत नासली. आतां हातांत पयशे जातच ते मागीर कशे खर्च करचे तांकां तीन जाणां दाखोवंक जाय. म्हणून आमचो आडंबर पळय आतां फकत मरना कित्याक म्हणटात तुमी. हर एक गजालीन आयला. पयल्या कुंभाराक पळया, आदी पयल्या कुंभाराक कोणा सेऱ्याक आपयलें आनी घरांत जेवण. आतां आमी पळयतात सिटीनी वचा हॉटेल बूक करतात, हॉटेलांनी जेवण आसता. पयल्या कुंभाराक रोसाक जालें म्हूण आदी रोस कसो जातालो हाच्या देवें सांगलां कितल्या सादेपणान जातालो. आतां रोसाक काजाराक जालें. मागीर आतां मरणांकी आयलां. हें हांव एक दुर्दैव म्हणटा. कित्याक आतां आमकां मोगाचो आसलो मनीस दादलो जावं स्त्री आतां गेली. सादेपणान आमी करूंक जाता न्ही. आमी हें करचें मेल्ल्या मनशा खातीर न्हय, आमकां नांव जोडूंक, तांच्या नांवान आमकां नांव जोडूंक करचें. हें सगळें जालें. बरें, मागीर पेटो पळया. त्यो मागीर कितल्यो मोलाच्यो तितले अशें सुरू जालें. मागीर ताचे उपरांत कांय मरणाक बँड आयले. ते फुकट येतात वय, पयशे दिला मात येवचे न्ही. बँड आयले. ताचे उपरांत मेल्ल्या मनशाच्या नांवार जेवणय आसा. मागीर त्या दिसा ना जायत आनी मागीर 2-3 दिसांनी असो सकट हे पयशांचो खेळ सुरू जालो. म्हणल्यार आमी समजून घेवंक ना जिवीत कितें आनी मरण कितें. आनी अशीं मनशां आसात तुमकां सांगता, जिवत आसतना त्या मनशा खातीर व्हडलें केल्लें कांय ना. मरतच लोकांक दाखोवंक आतां आमी आमच्या आवयचें बापायचें मरण बरें केलें म्हूण दाखोवंक असो सकट खर्च जाता. घरचे भायर हें सगळें घरचे भायरच हांव म्हणटा. अंतल्यान मेल्ल्या मनशाक तिळा तितलो फायदो ना. ती गेली, कुडीन आतां ती हांगा नात. आतां तांकां गरज आसा फकत आमच्या मागण्यांची, इतलेंच. पूण आमी नांव जोडूंक तांच्या नांवान करच्यो ह्यो घडामोडी म्हणटा. घडामोडी आतां मेल्ल्या मनशाक कांयच संबंद ना. पूण संबंद म्हळ्यार आमी करता हें सगळें. मागीर तेच हे अंडरटेकर्स आयले. आतां तांकां सांगल्यार पुरो. ते तुका म्हणटात मागीर पेट खंयची जाय तुका. गोंयांत पळयचे तुमी थंय त्यो ताज्या गोदावान तो तुमकां आपोवन व्हरता आनी पेटो दाखयता. पयलीं दाखयता एकदम चड मोलाची आनी मागीर ते निमाणे सकयल उण्या मोलाची. अश्यो आसात. मागीर तुमकां कितें जाय गोंयांत पळयची. हांव गोंयचें उलयतां. हाताक लुवां जाय की, मागीर मोचे जाय की, नवेच मोचे हाडटा तो. आनी कितें जाय मागीर तुका फणाचेर लावन खुरीस जाय की, कसलो खुरीस जायची, सादो जाय की कसलो दाखयता तो. सकट पयशे त्या प्रमाणे तो तुका बील सांगता. तुजे पेपराचेर एडवर्टिजमेंट दिवंक जाय की, कितल्या पेपराचेर दिवंक जाय, कलर्ड एडवर्टिजमेंट की, ब्लॅक एंड व्हायट की, खड लिस्ट करता. ती रेडीमेड आसा तांची. थंय तुवें टीक करची, टीक करून ताका दी. त्या प्रमाणे तो बील करता आनी तुका सांगता इतले पयशे. हे सकट म्हणटा पयशे आसल्यांचे खेळ. हे सकट नासतना सादेपणी करूंक जाता. आनी आतां लोकांक इल्लें नवें चिंतप आयलां. तुमी वसय वचा, थंय आतां तांच्या धार्मीक फुडाऱ्यांनी आनी लोकांन
ठरयलें आमी मरना कसो खर्च करचो हें सारकें ना, सादेपणान करया. हांव काय पावूंक ना थंय, पूण हांव वाचून जाणा आयकलां ते ओलींत मेल्ली कूड दवरतात आनी तीच ओली सयत फणान दवरतात. भोव बरी गजाल, भोव बरी गजाल. करूंक जायना वय जाता, पूण आतां जालां कितें, लाद्रू करता म्हणून पेद्रू करता आनी पेद्रून केलें म्हणून जुवांव करता. अशें तें एक चेन सर्कल म्हणटात पळय तशें जालां आमचें. तांणी केलें आमी करिना जाल्यार कशें जावचें, आमी चिंतचें दुसरें कितें म्हणटीत, म्हणजे दुसऱ्यांक खुशाल दवरूंक वा तांचे परस आमी उणी न्हय म्हूण दाखोवंक हें सगळें आमी करता. तितलेंच तें आडंबर तितलोच तो. ताच्या फाटल्यान कांय अर्थ म्हाका दिसना. एक मानान एका मेल्ल्या मनशाक तुमी निखेपूंक जाता, ताका उजो दिवंक जाता, हिंदू लोक अग्नी म्हणटा तो दिवंक जाता, कुडीचें दानय करूंक जाता, दान करूंक जाता, पूण सकट एक मानान जावंक जाय. आनी त्या मेल्ल्या मनशाची खुशी कितें आसली, ताणें कितें बरोवन दिल्लें आसा वा सांगलें आसा, त्या प्रकारान आमी केल्यार खूब बरी गजाल. पूण आतां लोकां मदें एक नवें चिंतप येवंक लागलां, पूण चड ना, चड ना. आमच्या आतां जेजुइता मदें हांव पळयतां गोंयांत एक नवें चिंतप येवंक लागलां, तें सादेपणान जावंक जाय हें सगळें आसा. फादर तुमी आतां सांगलें एक मरणाची रीत कितल्या एका आडंबराच्या एका शो ऑफांत बदलला म्हणून सांगलें, पूण हें इतल्यारूच स्टॉप जायना फादर. कित्याक म्हळ्यार मनीस मेल्या उपरांत ताका निखेपितात आनी थंयसर निखेपाच्या जाग्यार एक फोंड बांदतात. हांवें तुमचे लागीं विचारचें, आमकां अशें फोंड बांदची गरज म्हूण तुमी म्हणटात गी? परत्यांनी फोंड बांदची रिवाज आमकां आयली युरोपांत. हांव कोणाचे फोंड बांदताले पयले? ग्रेस्त लोकांचे. देखून गोंयचे इगर्जांनी तुमी वचा आनी पळया, आतां इगर्जेंत कोणाक माती दिनात, फोंड आसात पळया, पाद्रींचे आसात, बिस्पाचे आसात आनी सगळें. हें पळोवन दुसऱ्या लोकांक दिसलें आमी फोंड बांदूंक जाय. पूण हे फोंड बांदूंक गेल्यार जाता पळय कितें, मागीर सुवात ना. कित्याक सिमेत्रीची सुवात ती एक सीमीत आसता, लिमिटेड आसता न्ही. पूण फोंड बांदचें, मागीर सुवात ना. मागीर कितें करूंक सुरू केलें, आतां बरें इतलीं वर्सां बरें मात्र फोंड, हांव म्हणटा फोंड बांदचें, आदीं बांदलें तें जालें, चला तें कांय करूंक जायनात. आतां तरी आमी फोंड बांदूंक दिवचें न्ही. पूण तेंय चालू आसा, कित्याक पयशे मेळटात इगर्जेक, इगर्जे पयशे मेळटात म्हणून इतले फी फिक्स करतात, मागीर फोंड बांदचें. हातूंतल्यान कितें जाता पळया, ग्रेस्त आनी दुबळो. पयशे आसल्यान जागो मोला घेवन फोंड करयत आनी पयशे नासल्याक सादो फोंड. पण असले एक जिवंत आसतनाच आमच्या मदें वांटे फांटे मोरतसपणी आमच्या मदें एकपण आयला वय ना. मातयेंत आमी आयिल्लीं, मातयेक आमी पाटी वेयची मनशां. ग्रेस्त म्हणून ताका माती लागना आनी दुबळो म्हणून ताका माती लागता अशें आसा न्ही? कांय ना. सकट किड्याचें खाण माती दिल्ल्याचें. ग्रेस्ताचे कूड किडेच खातात आनी दुबळ्याचे कूड किडेच खातात. हाची समजणी ना, पूण जावंक जाय. कित्याक दुडू आसात. दुडू नासलो मनीस हें करूंक वचना. पूण आतांय अशें जालां, दुडू नासलोय मनीस कितें पूण करून रीण काडटा आनी मागीर तांणी केलें देखून आमी करया, आमी तांच्या पावंड्यार लागीं लागीं येवंक जाय म्हणून ती एक प्रकारची आतां सर्त कॉम्पिटिशन जालें. हें कॉम्पिटिशन जालां. ही खरीच दुखाची गजाल म्हणटा. मरणा पेक्षा ही दुखाची गजाल आमची जिवंत आसल्यांची. पळय मेल्लो कसो मेलो, जीव आसलो जीव आसतनाच खंडीत जावन मरणाच्या लेवलाक येवन पावता बाजार. पूण हांवें तुमचे लागीं आनी एक विशय हांवें तुमचे लागीं विचारची फादर. आतां आमी कॅथोलीक आमचे कुड्यो निखेपिता आमी, मातयेक घालता, मातयेक सारें जाता. पूण आनी एक रितीचें चिंतप आसा, कशें आतां आमचे हेर धर्माचे भाव भयणींक कशें जणयतात, उलपयतात तांच्यो कुड्यो,
तशें आमच्यान तें उलोवंक थोड्यांनी सुरवात केल्ली आसा, पूण आमच्यान तसं करचें न्हय म्हणलें एक चिंताप आसा. ह्या विशयान तुमी कितें म्हणटात फादर? ना, आतां अधिकृतपणी आमची कथोलीक पवित्र सभा म्हणटा परवानगी दिल्ली आसा. मेल्ल्या मनशाची कितें इच्छा आसूंक जाय, आनी ताणें वतीने सांगलें आसा म्हाका उजो दिवंक जाय, आनी दितात, गोंयांत ती दितात. सकाळी गरजेन पयलें जाता, मागीर ती कूड थंय व्हरतात आनी थंय लांकडां घालून चडयतात. कित्याक गोंयांत आजून इलेक्ट्रीक क्रिमेटोरियम ना. इलेक्ट्रीक क्रिमेटोरियम आसल्यार एकदम बरें आसलें. हांवें तशें बरोवन दवरलां आनी म्हज्या वडिलांक दिल्लें. हांव खंय मरतां थंय म्हजी कूड खंयचोच आडंबर नासतना एका धव्या लुकटार जावं आमच्या घरांत आमच्या घरांत म्हणल्यार जेजुतांच्या घरांत वाहिकाचे धर्नीर दवरा. धर्नीर थंय हिंदू लोक मेल्ल्यांची कूड धर्नीर दवरता, मुसलमान धर्नीर दवरता, मागीर ते तातूंत घालून व्हरतात. कळ्ळें न्हय? दवरा अशें पळयलां. आसूं, ती गजाल वेगळी. म्हणटच आतां थंय लासूंक जाता, जावं इलेक्ट्रीक क्रिमेटोरियम वा लांकडां वापरून चडोवंक परवणी. पयलीं नासली, आतां परमिशन दिल्लें आसा. म्हणटच आमी कांय अजा पावची गरज ना. आतां हांव म्हणटां ते किड्याचें खाण थंय जावन कुसून वेच्या प्रास हांगा तुवें उजो दिलो जालें न्ही, एका वरान 2 वरां लासून गेली. इलेक्ट्रीक क्रिमेटोरियम बेस्ट म्हणटा. पोल्युशन ना आनी रुखां झाडांची देसवाट ना. खंयचेच पर्यावरणाचेर कांयच बाधा हाडीत आसतना कूड मानान आनी भायल्या गांवांनी जाता. क्रिस्तांवाच्यो कुडी इलेक्ट्रीक क्रिमेटोरियमांत लासतात. फादर, आतां तुमी एक भोव अपुरबायेन एक स्पश्टीकरण दिलें. आमी मातयेक पावचे मात्र न्हय, लासयेंत आनी हाका परवणगी आसा म्हणून सांगलें. पूण मेल्ल्या मनशाचे एक मेल्या उपरांत थोडे एपिसोड थोडे विशय धरून वेतात. थोड्या फावटी हांवें आयकलां, तुमी आयकलां, थोड्या जाग्यांनी थोड्या विशयांत मेल्ल्या मनशांक जेवण दवरतात. ह्या विशयान तुमी कितें म्हणटात फादर? ती परंपरा आमकां हिंदू लोकांत थावन आयली. हिंदू लोकांत कितें आसा म्हूण सांगल्यार ते मूर्त तांचे श्राद्धा म्हूण करतात तेन्ना ते जेवण ते भायर दवरतात. तें येवन कावळ्यांनी खावंक जाय. तें कावळ्यांनी येवन केल्यार तांचें एक चिंतप तें त्या मनशाची शांती मेळ्ळी. तें खावना जाल्यार ताका शांती मेळूं ना तांचें एक चिंतप. ते क्रिस्तांव जातच ती एक परंपरा आयली कांय गांवांनी कांय कुटुंबांनी. आतां ती ना म्हणल्यारय जाता, भोव उणी जाल्या. खंय चुकून आसा जायत म्हणल्यार मेल्ल्या मनशांक जेवण दिवन मेल्लीं मनशां कितें सरकारी वचनात यमकोणांत वचनात. ती खंय आसात आमी नेना. ते देवाची माटावळ तांच्या जिविता प्रमाणें ती त्या जाग्यार आसतली. जागो न्हय तो, सर्ग म्हणजे जागो न्हय, यमकोण म्हणजे जागो न्हय. ती एक स्थिती. देवा कडेन तूं आसाय तो सर्ग, देवातान तूं पयस आसा जाल्यार तें यमकोण तितलेंच. म्हणटच ताची गरज ना. तुका आतां दिवंक जाय चिन. आतां तूं एक वर्साचें मीस, आतां आमचे म्हयन्याचें मीस म्हणून ना. पयलें आदी 3ऱ्या दिसाचें मीस, 7व्या दिसाचें मीस, म्हयन्याचें मीस आनी वर्साचें मीस म्हूण अशें आसतालें. आतां तशें ना. वर्साचें मीस म्हूण एक आसता. त्या वेळार थोड्यांक आपयतात, मेल्ल्या मनशाचो उडास काडतात, एक जेवण आसता. आतां मेल्ल्या मनशाच्या नांवान तुवें भायर जेवण दवरचें परस कोणें दुबळ्यांक दी, आपय जेवण दी त्या मनशाच्या नांवान. बरी गजाल. कित्याक कितलीं भुकेल्लीं आसात. आश्रमांत दुबळो लोक आसा, दुबळीं भुरगीं आसात, गव्हर्मेंट इस्कॉलांनी शिकचीं भुरगीं आसात. त्या दिसा तुज्या सगळ्यांच्या नांवान तांकां जेवण दी न्हय. भोव बरी गजाल. पूण थंय कावळ्यांक खावंक, गोरवांक खावंक, सुण्यांक खावंक जेवण दिवची गरज ना. फादर, तुमी आतां मिसाच्या विशयान सांगतानाच
म्हाका आनी एक विशय तुमचे लागी उक्तावणां काडूंक आसा तें चडावत एक फावटी आतां तुमी सांगलें पयलें 3 दिसाचे मीस, 7 दिसाचे मीस, म्हयन्याचे मीस, वर्साचे मीस ते ट्रेडिशनल कालेंकरचे दिवचे आसा ते दितात. ताचे उपरांत कोण दितात की ना की ते सेकंडरी गजाल, थोडे दितात थोडे दिनात. पूण आमच्या समुदायांत एक विशेष एक रिवाज कितें म्हूण सांगल्यार खंयचें एक कार्य आमी कुटुंबांत करतना पयले वचून कोण आमचे सरले आसात ताका एक मिसां दिवची रिवाज आसा. ह्या विशयान तुमी कितें म्हणटात? परत्यान हे रिवाज आमची संस्कृतेंतल्यान आयला. म्हणल्यार चिंतप कितें, आतां आमच्या घरांत एक कार्य आसा, चड करून काजाराचें म्हणा, नाजाल्यार घर उक्तावण जाता, नवें घर बांदलात, तेन्ना चिंतप कितें, आमची सरली आसात ताका आमी आल्मा म्हणटा, घरची आल्मा आसात, तांचो एक उगडास काडया. पूण आतां आमच्या आदल्या धर्मांत कितें करतात तें आमकां करूंक जायना, देखून आमी तें बदलून हांगा एक मीस दिता, एक आसा. हांव म्हणटा दितली दिवं दिता, बरी गजाल. म्हळ्यार तांचो एक उडास काडून तांचो एक आदार मागचो. म्हळ्यार तांकां मीस दिलें जाल्यार तांकां तांच्या आत्म्याक शांती मेळ्ळी जाल्यार ती आमकां बरें मागून धाडटली म्हणलें एक चिंतप. कित्याक मेल्लीं मनशां आमचे तावन सासणाक गेलीं म्हूण न्ही, तीं आसात, आमच्या दोळ्यांक मात ती दिश्टी पडनात, पूण ती एका दुसरे स्थितीर आसात. पूण तांचो एक उडास काडचो, हांव म्हणटा भोव बरी गजाल. पूण तांचे खातीर मीसच दिवंक जाय वय ना, मीस दिवंक जाय म्हणून ना. आतां 50 वर्सां जालीं म्हण चिंतया, 40 वर्सां जालीं आनी मिसां दित रावचें. म्हळ्यार देव थंय पुलीस म्हूण एकावंट दवरता, आरे तुजें रीण इतलें आसलें, इतलें तुवें फारीक केलां आनी इतलें उरलां म्हूण तसो वय देव काकूळदार मोकाळ म्हणटच. पूण लोक हें करता, इल्ली समजणी दिवंक जाय आमी तांकां. पूण एक मोगान मेल्ल्या मनशाचो आमी उडास काडटा आनी तांकां आमी कितें दिवं येता, तांकां आमी जेवणाक आपोवंक जायना, ती आमच्या घरा खंय जेवणाक येनात. तांकां एक आमचो मान दिवया म्हूण हे नदरेंतल्यान तूं एक मीस पेटयताय वा एक मागणें करताय तांच्या पासून. पळया काजारा पयलें माटवांत पयलें मागणें शिकयताले, घरची आल्मा म्हूण एक आमच्या पप्पा, एक मान बरी, एक आनंद बापा आसताले, बरी गजाल, बरी गजाल. वा मोती फेस्ताचें जेवण जावच्या पयलें थोड्या घरांत आसा घरच्या आल्मा खातीर म्हणून एक आमच्या बापान मान, बरी गजाल हांव म्हणटा. पूण तो भाग आमच्या पवित्र सभेन हाडूंक ना, पवित्र सभेन सांगूं ना तुवें काजारा पयलें तुज्या घरांत एक कार्य जाता मीस दिवचें ना ना ना. हे संप्रदाय पाळल्यारय बरो, पाळिना जाल्यारय तांतूं कांय चूक ना. सो आतां आमी ह्या भौतीक कुडीच्या विशयांत संवाद चलयलो. जीव आसता पर्यंत ओके एक्टीव आसता, मेल्या उपरांत त्या कुडीक आमी निकेपितांव, लासतांव, जळयतांव आनी त्या कुडीचें थंयसर खंयच्याय रितीचें अस्तित्व आसना. पूण आतां एक नवें चिंतप आसा, अंग दान दिवचें म्हूण आमी सांगता, ऑर्गन डोनेशन म्हणटा आनी तशेंच बॉडी डोनेशन म्हणटा. ह्या विशयांत तुमचे अभिप्राय कशें पाद? आतां ते आमचे पवित्र सभाय हातूंत उत्तेजन दिता. पळया आमची कूड बेश्टी फोंडान गेली वा उजो दिलो, कितें फायदो जालो? ह्या कुडीचे भाग आसात पळया, आदीं ते कुडीचे भाग कोणी काडी नासले, कित्याक तसली शस्त्रक्रिया ऑपरेशन आमचे कडेन नासलें. आतां आसा. चिंतया, आतां म्हजे 2 दोळे आसात, हांव मरतच ते दोळे मातयेन वेचे परस वा उज्यान वेचे परस दान दिलें कोणाक एका कुड्ड्याक दिश्ट मेळटा. आनी ते 2 दोळे दिले जाल्यार दोळे म्हळ्यार ते दोळे काडिनात, भाग मात्र काडटात ते. आनी ते एकल्याक दिनात, दोगांक दितात. म्हळ्यार दोगांक दिश्ट मेळ्ळी न्ही, भोव बरी गजाल. वा तुजे किडनी आसा वा पपीस आसा ताचो फायदो जाता, तुजी कात आसा, पूण ती इतल्या वरां भितर काडूंक जाय.
चड वेळ दवरूंक जायना, तितल्या वेळा भितर तेंचे कडेन जावंक जाय. बरी गजाल, कित्याक म्हाका लागून आनी कोण तरी 4 वर्सां ह्या संवसारांत जिवंक शकता, ही भोव बरी गजाल. तें जाल्ल्यान मागीर आतां थोडे जाण आपली कूड दान दितात. आमच्या जेजुइतांनी त्यागांनी दिला. आतां पोरच्या पर्येकलान दिला, मेडिकल कॉलेजीक दान. इगर्जेन मीस जालें, सक्कट जालें, मागीर ते येवन व्हरतात आनी बरें मानान करतात. फायदो जाता. हांवें डॉक्टरांक विचारलें म्हज्या वळखीच्या, ते म्हणलें वय. हांवें म्हणलें आतां सकट आर्टिफिशियल मेळटा न्ही, वय आर्टिफिशियल फातर मेळटा आनी एक मनशाची कूड आसा, फरक आसा. आर्टिफिशियल आसा ते ऑल प्लास्टीक, हांगा सारकी मनशाची कूड, ते विविध भाग पळोवंक शिकोवंक मेळटात आनी तांतल्यान जायती जाणवाय तांकां मेळटा. पूण कोणाक मन आसा तांणी कूड दान करयात. पळया, आमच्या आदींची तप कितें चुकीचें. निखेपूंक जाय, कित्याक जिवंतपणान दिसा परत्यान फळ उक्तें जातलें. आनी त्या फळान कितल्या जाणांनी निखेप पिलां, कितल्या जाणांची हाडांक उरलां थंय, मागीर हाडां मिक्स जावना थंय, तें आमकां खबरच ना. हय, पूण ना आसूंक जायना. लास्टाक मागीर परत्यान जिवन कशें जावचें. बाबा, जिवंतपण म्हणल्यार ती मेल्ली कूड परत्यान जिवी जायना. एक वेगळें रूप येता आमचें, वेगळेंच रूप. तें कसलें रूप तें सांगूंक जायना आमच्यान. ताका बंधनां नात. पण जेजू जिवन जातच आपोस्तलांक, मरिया माग्दलेनाक जेजूची वळख मेळ्ळी ना. वय मू जेजून सांगतच वळख मेळ्ळी आनी दारां बंद आसतना जेजू भितर येता. कित्याक ती येता, ताची आदली कूड उरूंक ना. त्या कुडीक बंधनां नात. आतां दार बंद आसतना, दार उक्तें करनासतना हांवें भायर वयचें कशें. पूण जिवंतपण जाल्ली कुडीक ही बंधनां नात. देखून तें मातीस दिवंक जाय. ते कुडीक दान केल्यार मागीर जिवंतपण कशें जावचें, हें सगळें चुकीचें चिंतप. तें आतां बदल्लां. आमची इगर्ज मतेन ती बदल आयला. ती एक भोव बरी गजाल. आनी जायत्यांनी आपल्या कुडीचे भाग तरी दान दिवेत मरतच, आनी दिवं जाय म्हणटा. हांवें बरोवन दिल्लें आसा. खंयचोय भाग म्हज्या कुडीचो उपयोगा पडटा जाल्यार तो दिया. आनी मागीर म्हजी कूड व्हरन इलेक्ट्रीक क्रिमेटोरियमांत जळया. आनी इलेक्ट्रीक क्रिमेटोरियम जर ना, मागीर फणांत ओलीन गुटलावन दवरा. थंय फुलां उडोवंक नात, म्हजे विशीं कांय उलोवंक ना, गांठी मारूंक नात. जिवंतपणाच्या विशयाचेर उलया. दवी नसण आसूं दी. असलें सगळें हांवें बरोवन दिल्लें. त्या प्रमाणें जातालें अशें दिसता. आनी खंय हांव मरतां थंय आतां आज हांव दिव्यवाणींत आसा, आनी म्हज्या पोलसान हांगाच आसा बरयल्लें सकट वामनजेर. तर वामनजेर आतां म्हजें जावंक जाय. म्हजी कूड आनी गोंया व्हरची गरज ना. कित्याक जाय? माती हांगा आसा, थंय आसा न्ही. हांगा जर इलेक्ट्रीक क्रिमेटोरियम आसा, हांगा करा. अशें दवरची गरज ना. आतां आमचें कितें जालां, आदीं 24 वरां भितर मरण जातालें. आतां फेसिलिटी वाडला, पयशे आसात. मोर्ग आयलें पळय. ना जाल्यार आतां एक लागशिल्लीं कोण आसात ती येवंक जाय पूण एक दवरता. तें समजूं येता म्हज्यान. समजूं येता. 1 दिसा खातीर, 2 दिसां खातीर एक दवरता आमी. पूण पिडेन पडोवन वळवळोन ती मेलात. तांची आनी कूड आनी कित्याक आमी तितल्यो दवरूंक जाय. आनी ती पळोवन गेल्यात म्हूण आनी परत्यान आनी पळोवचें कित्याक? आनी मनशा कडेन आमी पळोवचें ती जिवंत आसतना. जिवंत आसतना आमी तांचो मोग करया, सेवा करया. आतां अचानक कोण मरता, चिंतूंकच ना आमी ती मनशां मरतली म्हणून. तेन्ना एक आमची सेंटिमेंटां आसतात, एक दिश्ट घालता म्हणून दवरता. तें म्हाका समजूं येता. पूण खर्चे भायर लांबोवचें कित्याक? परत्यान पयशे आसात. परत्यान हांव म्हणटा हो सगळो खेळ पयशांचो.
मेल्ल्या मनशाचो न्ही. मेल्ल्या मनशाक तुमी आज माती दिली कितें दिवना कितें लागता, कांय फरक पडना. देव बरें करूं पावत. भोव सेंटिमेंटल विशयाचेर, मार्मीक विशयाचेर तुमी वरती जाणवाय बरीत उतरांनी एक नीज हकीकत आमच्या दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलाच्या सर्व विक्षकांच्या उजीर तुम्ही अनावरण केले. ह्या खातीर आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. कशें मनशाच्या जिवीत कितल्या एका एक वर्त्या गणिताचें जावन आसा आनी मेल्या उपरांत त्या कुडीक खंयच्या रितीर आमकां उपयोग करूंक जाता. भोव सोंप्या रितीर आनी भोव आपुरबायेन तुमी हें एक वर्तें विवरण आज ह्या कार्यक्रमान दिल्ल्याक आमी तुमकां आभारी जावन आसा. ह्या देखून सर्व आमच्या विक्षकाच्या नांवी आमी तुमकां म्हणटा देव बरें करूं. थँक्यू फादर, थँक्यू व्हेरी मच. हांवें तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. मोगाच्या विक्षकान भोव आपुरबायेन मेल्ल्या कुडीक कितें सकट करूंक जाता आनी कितें करीचें ह्या विशयांत वर्त्या जाणवाया बरीत माहेत वर्ती जाणवाया बरीत माहेत मानादीक दोतोर प्रतापानंद नायक आनी आमचे समोर सादर केल्या. आमी सर्व तांच्या ह्या जाणवायेक छापे केल्या आनी आमी तांकां आभारी जावन आसा. देखून सर्व आमच्या विक्षकाच्या नांवी परत एक फावटी हांव मानादीक दोतोर प्रतापानंद नायक हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी हो आंकडो येदोळ पर्यंत आमच्या संगी तुमी उपस्थित आसात. हेरां संगी ही विशय तुमी वांटून घेया, समाजीक बरेंपण करया आनी मुखलो आंकडो आमचो आरंभ जाता पर्यंत आमी सांगाता रावया. देव बरें करूं.